सुर्ला सांखळी गावातले रोमट तारवाडा सुर्ला आशिल्ल्या पीर बाबा दर्ग्याक भेट दिवन पारंपारीक नाच सादर करपाची परंपरा अजूनही जपून दवरल्या। देऊळवाडा सुर्ला गावचे रोमट दर वर्सा वाजत गाजत व्हड उमेदीन पीर बाबाच्या दर्ग्याक भेट दिता। थंय तितल्याच उमेदीन ह्या रोमटाचे स्वागत करतात। हिंदू मुसलमान भाव पारंपारीक सांगणे जाले उपरांत पीर बाबाची तोखणाय गावपी गितां गायत पावली नाच सादर करतात। गोयातल्या धार्मिक एकचाराचे हे प्रतीक असा जे अजूनही दोन्ही धर्मातल्या भावांनी तिकोवन दवरला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله تعالى الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد माझे नाव राजेश गावकर। ही जी आमची परंपरा आसा पिराकसून देवड्यार सिद्धेश्वर टू पिराक आमी येता ते आमची जी परंपरा ती आमची जाणटे पासून येयल्ली आसा आणि ती आमी ल्हानपणा पासून पळयल्या। त्याच्यान पयलीं पासून हे चाललो आसा आणि ते आमचे आणि मुस्लीम भाईचे आमचे रिलेशन आहा ते भाव सारखे आसा। तसोच देव आमचो अनुच न्हू आहा ते आमचे काळान काळ फुडें अशेंच चलतलें ह्या इच्छा बागेन। सिद्धेश्वर देवाचो शिमग्याचो मेळो आमी दर वर्षी हांगा पिराचें दर्शन घेवंक येता। तेन्ना आमी बरे भशेन हांगासर येवन आमचे हे मुस्लीम भाई आहा ते आमचे सगळे आमी एक कशें आनी अजून पासून आमचे चलता बरें चलता ह्यान फुडें चलतले। रिपोर्टर हांव सुर्लाचो रहिवासी। म्हाका आतां 73 वर्सां आसा। माझ्या 5व्या वर्सापासून माझ्या बापायन हांव हांगा येवंक लागला पिराचे भेटेक। हो सिद्धेश्वराचो मेळ आमचो पिराचे भेटेक येता आणि हे जाणट्यांनी सांगलेले केन्ना पयलीं चालू आसले तांकां आमी खबर नासता। ते एकामेकांक सांगून अशें चलता। आतां कितें जालां आमी पिराचे भेटेक येयल्या उपरांत पिराचे कोणाक दिसतलें की आमी आनी हिंदू मुसलमानाचे इतकें नातें घट्ट कशें। पूण हिंदू मुसलमान हे आमी सुर्लाच्या लोकांनी केन्ना चिंतलेंच ना। कित्याक सुर्लाचे लोक हे हिंदू मुसलमान हे पळोवन गेले जाल्यार बाकीच्या गांवांत आसतले। आमचे जे नाते आसा भावा भावाचे कशें नाते आसा आनी अशें ते फुडें चलचे इतलेंच म्हाजें हांगा जो ही जी परंपरा चालू आसा ही वर्सां जाली आतां आमी ही परंपरा पळयता की इतले बरे हांगा आमचे हिंदू आणि मुस्लीम आमी केन्नाच भेदभाव केन्नाच करिनासतना आमी हो आमचो सण शिगम्याचो सण बऱ्या भशेन आमी पार पाडटा आणि आमकां इतलें बरें दिसता। आमी वाट पळयत आसता हांगा केन्ना हे नाचत गायत हांगा येतले म्हणून आमी 2 दीस हांगा तयारी करीत आसता आणि अशें हांवें खंयच गोंयान खंयसरूच पळोवंक ना इतलो प्रेम इतली एकमेकाची जी माया आसा ती आमी खंयच पळोवंक ना। आमी अशेंच आमी फुडें सगळे हिंदू मुस्लीम बऱ्या भशेन रावचे बऱ्या भशेन आमी आमची परंपरा जी आसा ती तशीच आमी चालू दवरची इतलेंच हांव सांगून म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयतां।